Hymn number 11, page number 5. Deva toam soram, tuka bosam vodam yeta. Deva toam so shivor, jivituka betom dita. Deva बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सवी आसो. आवडीनो शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जेजू काळजीदारपणान जायते फावटी उलयतालो आनी जें कितें समाजान तशेंच मनशा मदें दिसून येता ताचेर निश्चित मारतालो. आनी आयज कितें भशेन आमी पळयता कशे भशेन तो फारिजियांक उलोवप आनी तांचें करप हें सारकें ना वो एक आसल्यार दुसरें ना हें तांच्या तोंडार मारता. आवडीनो आमची चाल दरेकल्याची जेजूचे शिकवणे प्रमाणे ताचें जिवीत ताची उतरां मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे जिविताची चाल मांडूंक आमकां आदारान करपा मागया. भाग्योन पियोस श्रेश्ठ गवळी पियोस दावो हाचें स्मरण आयज आमी करता. आयज एलनिश मेंडीस आपलो 21वो वाडदीस समारंभ देवान ताका ताचेर आपली कृपा ओतोवंक आनी जे जिवितांतले निर्णय तो घेता ताका आपलो आदार करूंक ह्या मिसाचे भेटेन ताचे पासत ताच्या वाडदिसा सुमयार आमी मागुया. आनी मिसाचे भेटेक तो येतल्या तेन्ना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाचे बक्षणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पावती सर्वदेवा देवाक आनी तुमकां आपणानो हांव सगळ्यांक जाणून सांगता मनाची दोतोराक जाणून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बऱ्या सगळ्यांक वाडून सगळ्यांक करून भोगता आनी तुमकां आपणानो म्हजी विनोदी करात. सर्कुलगा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. बापा सर्व वस्तूंच्या दुनिया क्रिस्ती भावार्थ उपूट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सवे सगलो संवसार नवसरून एकठांवंक भाग्योन पियोसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक तुवें सर्गीचे जाणवायेन आनी गवळीक दिरान व्हरलोय. ताच्या उपदेसा आनी देखी प्रमाणे चलून आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ निर्बेल बाळगून दवरूंक आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां वरवेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप.
नोएमेक गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो. बोगिरेस्त आनी एलिमेकाच्या घराण्यांतलो. ताचें नांव बोज. मोबीत रुतान नोएमेक म्हणलें, म्हाका वचून दिगे आनी म्हाका बरे भाशेन घेत त्या मनशा फाटल्यान कोणश्यो पुजायता. तिणेन तिका जबाब दिलो, वच गो, म्हजे तुवें. ती गेली आनी शेतान वचून लुंप्या फाटल्यान कोणश्यो पुजायत लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेकेच्या घराण्यांतलो बोजाचो आसलो. बोजान रुताक म्हणलें, म्हजे तुगे, आनी आमी सांगातान तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणश्यो पुजाय नाका, ना म्हूण हांगासरली वडसरूं नाका. म्हज्या कामेऱ्या चाकरां बरोबर राव. ती लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना सावन हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलोल्या आयदनाचे घे पिये. तेन्ना जमनीर सरपट पडून रुतान बोजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें भाग म्हाका खंयचें? बोजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतच तुजे सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी खाशा तुज्या जल्मांव देश सोडून तुवें आदी केन्नाच वळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवोंक आयली, तें हांव जाणा. उपरांत बोज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातच सर्वेश्वरान तिका गोरबेज जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नोएमेक म्हणलें, सर्वेश्वराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्याक आपणाचे सुवातेर आपलें नांव इस्रायेलान सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्याक विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उत्तर पिरायेर तुजो आदार जातलो. कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक व्हडती जावन आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मलो. आनी नोएमेन भुरग्याक आपले मुटयेन घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो परामोस करूंक लागली. आनी शेजारच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. ताणें म्हणलें, नोएमेक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतर. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भरती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळे म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेच जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबब सर्वेस्पराची भक्ती करतल्या असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुपळ डाकाची वाळ बरी पडटली
आनी ती ती फुलतली तुजी गोरकान जोयताच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सुकेज जाल्ल्या जेरुसलेम तुज्या नातरां पात्रांक पळोवंक तुका फावो जा. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. उद्गार: हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गात आसा तो, आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. सर्वेस्पराक जय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. लोकांनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा पोरमणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडून वचो तसली ओशी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजाचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत शेना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात. देखून मंत्रां पोत्रांची पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण आशूं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवूं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाने तुका क्रिस्ता. भगिनीनो, पॅन्डमिक सुरू जाला तेन्ना जायत्या जाणांक जायती गरज पडली. कांय जाणांक जेवण काडनासलें, कांय जाणांक सेवा तितली मेळनासली, आनी हे भशेन गरज मनशाक आसली. कोण एकलो एक दीस बरोवप करून आनी आपलें उलोवप करून जें कितें पॅन्डमिकान केलां आपणें आनी आपल्या सांगात्यांनी तें तो उलयतालो. आनी तो म्हणटालो, जायते जाणांक आमी जेवण वांटलें, जायते जाणांक दुयेंत आसलीं तांकां हॉस्पिटलांनी व्हेलीं, जायते जाणां जांकां आनी कसली गरज आसली त्यो गोश्टीक आमी पावलीं. आनी थंय आसलेले हेर दुसरे म्हणटाले, हो फकत लिडर कसो वावुरला, हाणें कांयच करूंक ना, कर म्हूण आमकां सांगलां.
पूण आपणें कांयच करूंक ना. हें जे तो सांगता तो आमी जे कोण ताजे बरोबर वावुरल्या तो फकत रिपोर्ट दिवंक जाणा. बाबडे आयज असलेंच कितें जेजू शुभ वर्तमानान आमकां सांगता. फारिजियो धर्मशास्त्री तो म्हणटा तांचे तुमी आयकात पूण ते करता ते करिनाकात. जोड जोड ओजी उखलून ते दुसऱ्याच्या भुरग्यांचेर घालता पूण आपलें एक बोट पर्यान ते उखलूंक लायना. सांगप एक आनी करप दुसरें. जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो कोण व्हड वो तो तुमचो सेवक जावचो म्हणून. सेवा ते करिनासले. उलयताले सांगताले ते सारकें पूण आपूण सेवा दिवंक ते फाटीं आसले. जेजू म्हणटा आयज आमकां आमची गोत असली जावची न्हय. कांय फावटी आमीय सांगता, थोडे फावटी आमी भुरग्यांक सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय पूण तेच आमी करिना. आयज जेजू म्हणटा असली गोत आमची जावची न्हय. जें कितें आमी सांगता तें पयलें आमीच करप आनी आमी करता ती ताची देख दुसऱ्याक दिवप. जो मनीस हो उलयतालो तो ताणें कांयच करूंक नासलें, फकत तो रिपोर्ट दितालो. आयज असली गोत आमची जायना जावन जें कितें आमी शिकयता सांगता तें सांगूंक आनी तेंच आमी पयलें करूंक. आनी जेजून अशें केलें. जेजून न्हयच फकत उलयलेल्या उतरांक ताणें साक्षी दिली आनी आपुणूच पयलो एक उत्तेजन इन्स्पिरेशन दुसऱ्यांक जालो. आयज आमकां हीच जेजूची देख घेवन जें कितें आमी उलयता सांगता तें आमी करूंक वावरूंक आनी जेजून केलें ते भशेन आमीय करूंक आमकां दार आनी कृपा मागूं. गीत घेऊया C6 पेज 30 C6. म्हज्या बाबडीन म्हज्या तुमच्या बलिदान सगळ्या देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नांवान सेवेच्या दाव्याक सर्वेस्व मानून घेवं. प्रार्थया. भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भाग्यवान पियसाचे शिकवणेन कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी तेच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्वराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधान शासनाच्या देवा
सोर काड्यान चलताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पियूस तुज्या भक्ताच्या मनांत ही परब संबरोवंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यबोध जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचा सर्वेस्पतो, स्वर्गाने संसार पडला तुझ्या वैभवा, ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय, सर्वेश्वराची नामे करता सोय, ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी चांचणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेणच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदकाक घेवन बाबार्थाचो घट परगटुया. तुज्या कोर्सा आनी पुनर्जन्माक वरवीं तुवें सुरयली सुम्या, संवसाराच्या सुरमणाला आमची सुरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिरतनेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळी यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो दर मेऱ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो केरीत आशिर्वाद आयज आपलो वाडदीस समरमतल्या एलनिश मॅन्डीस हाचेर घालून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती बागेन दर दितान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपंदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमीन. आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भटकां बगोस आनी आमकां वाडणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवास्कय आमकां दी. सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराचे क्रिस्ताचे येण्या आमी बरवशेनात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्तांतली तुज्या दोन दुदां म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत आमेन. सुमीची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपण ज्ञानी सुभाग्य. सोम्यात निगदरूच्या म्हाका पावना पूण तुज्या कथेंतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D9 पेज 51 D9. एक तुझी आज्ञा गा, तुवें आमचो केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुझी आज्ञा गा, तुवें आमचो केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाचो मोगान रावलो, तशींच आमी तुज्यान रावची. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमचो दिसवटो गिरास करूंक
बागयोन पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सुबेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गवड्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पसुना वरवीं आमचो भावार्थ तीर जावं आनी आमी तुज्या एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावू. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सगळो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत घेवया T20, पेज 212, T20. Calquera ti